अर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, गुलाब तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, वैभव तुका जेजू. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयचे दिसा देवाचे उतर आमकां फोव जाला. मार्क एवांजेल 6 अध्याय 1 ते 6 वाक्या. मार्क चॅप्टर 6 वर्स 1 to 6. जेजू थंयसो भायर सरन आपल्या शिश्यां सांगता आपल्या सोंत गांवाक फाटीं येयलो. साबतसो दीस येसत तो सिनगोगान शिकोवंक लागलो. ताजें शिकून आयकले सबार जाण अजाप जावन म्हणाले, हे सगळें हाका खंयचें आयलें? हाका दिल्या ती जानवाय कसली जावी येत? हाच्या हातांनी आसली असरयां घडटात तें कशें? ओ मरियेचो पूत एक सुतारी न्हय? जाकोबाचो, जुजेचो, जुदासो आनी सिमोचो भाव न्हय? हाच्यो भयणी हांगाच आमच्या शेजार आसात न्हय? अशें ताचे विशयान कितें म्हणचें तें चिंतूंक ते घुसपडले. तो वळ जेजू तांचे लागीं म्हणालो, प्रभाद्यांक खंय जाल्यार सन्मान सुखाना, पूण आपल्या स्वंत गांवांत, स्वंत घरांत आनी आपल्या सैऱ्या दैऱ्या मदें तो बिलकूल मेळना. थोड्या पिडेस तांचेर हात दवरून तांकां बरीं केल्लीं सोडल्यार हेर कसलेंच असरियें थंय करूंक तांच्यान जालें ना. ताचो बेविश्वास पळोवन तो अजाप जालो. हे देवाचे उतार आज आमकां फोव जाला. जेजूक ताच्यात स्वंत गांवांत ताका मेळिल्ली निराकारणी. ताचेत सगळीं भोंवतणीची, शेजारची आनी सगळीं त्या गांवचे लोकूच जेजूक निराकारता. ताणें करचें अजापां पळोवन ताणें परगट करचें तें देवाचें उतार आयकून थोडे अजाप पावतात आनी थोडे क्रिटिसायज करतात आनी कितें उलयतात आनी कितें सांगतात. आमी पळयता कोणाक जाल्यार जेजून सांगलेलीं तीं उतरां सारकीं. प्रभाद्यांक खंय गेल्यार मान सुखाना, पूण आपल्या सोंत गांवांत, सोंत घरांत, आपल्या सैऱ्या दैऱ्या मदें तो बिलकूल तांकां मेळना म्हणून. आनी म्हाका दिसता 100% सत म्हूण सांगेत. कित्याक म्हळ्यार हर एकल्यांक, कित्याक म्हळ्यार एक हिंदीन एक गाद आसा, घर की मुर्गी दाल के बराबर म्हणून, आनी कन्नडांत एक गाद आसा, हित्तला गिडा मद्दल्ला म्हणून. तशें अशें पुरा जेजू कितें निराकार मेळ्ळ्या म्हणटा आसतना हर एकल्यांक तशें मेळटलेंच. कित्याक म्हळ्यार क्रिटिसायज आज मस्त करतात. मस्त कितें सारकें आसा तें पळयनात, कितें वायट आसा एक ल्हानशें पळोवन ताचे एक पुरा विडियो घालना आनी खालें करून त्या मनशांचे विधवळी करून सोडटात. मिसांव करतल्यांक मिसांव करनातले बरी करची परिस्थिती आज आमकां पावल्या. प्रत्येक जावन ह्या मिडिया द्वारे. मिडिया बऱ्याकी मस्त बरें जाता. सगळे संवसार स्वार्थ परगट करता आज मिडिया द्वारे. जायतो लोक बरेपण जोडटा, पूण जायत्या लोकांक अन्याय जाता मिडिया द्वारे. देखून थोडे ताकाच राखून रावचे मनीस आसात. देखून आमी आज कोणाकय क्रिटिसायज करचें नाका आमच्या जिवितांत. कोणीय करता जाल्यार खंडीत जावन ताचें तें असलें थोडें बरेंपण आमी पळया. जर एखाद्या देवान आमचें तें आसलेलें खोटेपण लेखल्यार, ह्या खोटेपण ताणें पळयल्यार आमी संवसारांत जिवंक साध्य ना. या आमी संवसारांत एक दिसी आमचें जिवीत सारूंक साध्य ना. पूण देव कितें करता, जेजू कितें करता, आमचें तें आसलेलें बरेंपण मात्र तो पळयता, पूण आमचें तें आसलेलें खोटेपण तो लेखिना. आमी लोकांक पळयतना तशें आमी क्रिस्त हांव म्हणटा, आमी क्रिस्तव म्हणून नांव आमी जोडून काण गेल्या. देखून आमी तशें हेरांक पळयत आसतना तांचें तें आसलें तें खोटेपण पळोवच्या बदलाक तांचें तें आसलेलें बरेंपण आमी सोदून काडूंक प्रयत्न करया. तांचें तें बरेंपण सोदून काडल्यार खंडीत जावन जेजू थंय हर एक संगती बऱ्योच आसल्यो. कितेंच ताचें तें पाड एक सोदून काडूंक कोणाच्यान साध्य ना. आमचें तें जाल्यार पाड सोदून काडूंक कितलेंय मेळत, पूण जेजू थंय एकच एक पाड संगती सोदून काडूंक सयत कोणाकच जावना. त्या फरिसेवांक जावं दी, शास्त्रींक जावं दी, सदुसेवांक जावं दी, ह्या प्रधान याजकांक जावं दी, या पिलाताक जावं दी, तांचें ताणें खंयचीच सूख मेळोना म्हणटा पवित्र पुस्तक. ताची हर एक रितीची परिक्षा केली, पूण ताचें थंय कितेंच मागीर लास्टाक फडकीर अपराध ताचेर मांडले. आज हो लोक ते सत म्हणटा पळया जेजू निराकारणी कशी करता संत गांवांत. देखून तो संत गांव सोडून तो पयस वता. त्या गांवांत ताका कितेंय अजापांक करूंक जाली नात म्हणटा. क्लियर सांगता मार्काच्या वांजेलांत.
देखून कित्याक जाली ना, कित्याक बेविश्वास, जेजूचेर विश्वास ना, भावार्थ ना. ओके, जेजूचेर विश्वास ना जाल्यार देवाच्या उतराचेर विश्वास ना, देवाच्या उतराचेर भावार्थ ना. देखून कितें अजापणे अद्भुतां थंय ताच्यान करूंक जाली ना म्हूण सांगता. थोड्यांचेर पिडेस्तांचेर हात दवरून ताणें बरी केल्ले शिवाय दुसऱ्या कोणाक कितें व्हड व्हड अजापणे अद्भुतां करूंक ताच्यान जालें ना म्हणटा. कित्याक जालें ना? लोकांच्या बेविश्वासान. हर एक अजापणे अद्भुत आमच्या जिवितांत घडची कशें म्हळ्यार म्हजें आनी तुजो भावार्थ. जर हांवें आनी म्हजो आनी तुजो भावार्थ आमी बिल्डअप करता जाल्यार, आमी तो इन्क्रीज करता जाल्यार, ते जाल्यार मात्र खंडीत त्या भावार्थान जायते अजापणे अद्भुत आमच्या जिवितांत घडटात. जर भावार्थ तर ना जाल्यार आज आमी पळयता तरी मस्त जाणां मागण्याक येतात, थंय येतात, रेत्रेक येतात, पुराक. तांचे भावार्थ कितलो आसा? जर भावार्थ तांचे ते ना जाल्यार तांच्या जिवितांत अजापणे अद्भुतां जावची जाल्यार कशी साधत ना मगच्या भाव आनी भयणी. देखून ह्यो संगती आज आमच्या मतीन दरया आनी आमच्या मुखल्या जिवितांत विश्वासान जियोंक, जेजूचेर भावार्थ दवरून जियोंक आनी जेजून करची ती अजापणे अद्भुतां मानून कान घेवंक. कोणाच्या जिवितांत ती जावं दीत, थंय कोणाक बरेंपण जाताना आमी संतोश पावया. ताका जालें आज म्हाका जावना. थोड्यांक सांगचें आसात, तुमी थोडे पडे मागणें करता आसतना तुमी पार्शालिटी करतात, तुमकां जाय जाल्ल्या मनशाक मात्र मागतात. आमकां आमी मागचें कित्याक म्हळ्यार, कित्या खातीर म्हळ्यार कितें आमकां इन्स्पिरेशन मेळटा, कितें पवित्र आत्मा गायड करता तशें मात्र आमी करूंक जाता. सोड न्हू, तुका जाय म्हणून हांवें कांय करूंक जायना न्ही. तुज्या जिवितांत तुका भावार्थ आसा जे आनी देवान तुका आपडचो टायम आसा. हर एका विशयांत कितेंय देवान आमकां आमच्या जिवितांत अजापणे अद्भुतां कडेन हर एकाक ताका ताका म्हणलो वेळ काळ आसा म्हणटा उपदेशक पुस्तकांत. वेळ काळ आसा, त्या वेळा तोरी तांच्या जिवितांत तें घडटा खंडीत. देखून म्हज्या जिवितांत या तुज्या जिवितांत अजापणे अद्भुतां करूंक वेळ आसा जावंक पुरो. पूण मगच्या भाव आनी भयणी, ताचे खातीर म्हजो आनी तुजो भावार्थ उणो जावं नजो, म्हजो आनी तुजो भरवोसो उणो जावं नजो. म्हाका आनी तुका देवाच्या उतराचेर आसली फातयेनी उणी जावं नजो, जेजूचेर आसले ती फातयेनी उणी जावं नजो. तो क्रिस्त सोमी सोडवंदार रक्षक म्हणले ते आमच्या जिवितांत मानून काणगेजे आनी ते जाल्यार मात्र खंडीत जावन आमी मुखार वचोंक शकतले आनी आमचें जिवीत सुफळ जातलें. देखून आमकां केदाळे कोणी आमी देवाचें उतार परगट करतले जावं दी, या प्रेज एंड वर्शीप करतले जावं दी, या सिंगींग करतले जावं दी, या खंयचेय म्युजिशियन जावं दी, कोणी जावं दी, तुमकां निराकारणी मेळटा आसतना संतोश पावा. कित्याक जेजू कितें तें मेळिल्लें. आमी जेजूचे पाटलावदार वय जाल्यार आमकां तें मेळटा. देखून आमी आमचीं कामां आमी करचें तें काम, आमी करचें तें बरेंपण आमी सोडून सोडचें न्हय. आमी सांगता मेळची संवय सोडून सोडची न्हय. देखून आज ह्यो संदेश जेजू आमी दिता आसतना आमच्या जिवितांत हे आमी मानून कान घेवया आनी आमकां खंय निराकारणी मेळटा न्हय. आमी बिलकूल आमी अपसेट जावचें नाका. बगार जेजू कितेंच मेळ्ळा म्हूण समजून कान घेवया आनी संतोशान आमचें मिसांव आमचें कितें काम करूंक आसा तें सगळें बऱ्या तरेन करया. हेच खातीर आज देवाची कृपा आनी काकूळट आनी ताचो आदार आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता ते संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमितीजे सांगाता श्रीमतेर तूं सदैव आनी सदैव फॉल क्रिश्चन जेजो भाग्यवंती मरिये देवाचे माय अम्मा पियां खातीर विनयतिकार आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. बरो दीस मागता.